सिद्धी नायक म्हणटा तेजी फॅमिलीक आमी घेवन येयल्ले आसा. हो तेजो बापूय, ही आवय आनी ही तेजी मावस भयण. आनी ही मावस भयण हिचे नाक्का नाक्का जाल्ले पेपरार येयल्या म्हणून ती बी येयल्ली आसा. सगळ्यान पयलीं तुमकां हांव एक सांगूंक सोदतां की स्टार्टींग जेन्ना सिद्धीची बॉडी मेळ्ळी, बॉडी घेवन जेन्ना बांबोळे हॉस्पिटलान व्हेले मॉर्गान, तेन्ना बॉडी केन्ना थंय पावली हें डॉक्टरान बरयल्लें ना. आमी हेज्या पयलीं सुद्दां सांगलेलें आसा की ते 4 डॉक्टर पळय कोण आसा तांकां सस्पेंड करा म्हणून. 201 ह्या प्रमाणे तांकां इन्क्वायरीक आपोवपाचें आनी तांकां खरें म्हणून जाल्यार तेंचेर इन्क्वायरी करपाची चड गरजेचें आसा. डॉक्टरांनी हांगा भरपूर हलगर्जीपणां केला आनी हेकाच लागून चोर सोडून संन्यासा फाटल्यान सगळे लागलेले आसा आनी नाका जाली अफवा येयल्ली आसा. तुमकां सांगता जेन्ना आदले दिसा चेडू जेन्ना सिद्धी नायक जाले ना जेन्ना जाले बापूय आपूण अक्षरशः सांगता की तेका हांवें बशीन बसयला म्हणून. येस, बशीन जर बसयले ते म्हापसा बस स्टँडार पावले म्हणटा. म्हापसा बस स्टँडार ते कोणा वांगडा पावले, कशे पावले, ते मॉला कडेन गेले काय, मॉलाचो भायलो कॅमेरा पळयलो काय, की मॉला पयलीं आनी खंय कोणें तेका देंवयले काय, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हणून जाल्यार विचारपाच्या. आनी ज्या भुरग्याक आपणें तेका बस स्टँडार पळयलें म्हणटा पळय आनी तेणें मागीर रोखडेंच सांगलें की आपल्याक तेज्या बापायक आपणें पळयलां म्हणून म्हाका कामावयलो काडलो म्हणून. फटींग तो भुरगो. तेका जेन्ना तेज्या धाकट्या भयणीन फोन करून तेणें फोन केल्लो तुमचे सिद्धी आपल्याक दिसलेले बस स्टँडार अशें म्हणून जेन्ना तेका सांगलें न्हू तेन्ना तेका विचारलें कपडे कितें घातलेले आसले आनी ते काळी पॅन्ट घालता म्हणून अख्ख्या तेंच्या गांवान सगळ्यांक खबर आसा. आनी तो भुरगो सिनियर तेज्या वांगडा शिकपी आनी तेणें ब्लॅक पॅन्ट घातले, टी शर्ट कितें घातलेलें म्हटल्यार तेज्या भयणीक तेणें आन्सर दिवंक ना. म्हणून म्हाका त्या भुरग्याचोय दुबाव मारता. तेका कोणें तरी ही केस मिसगायड करपाक दिले काय कितें आनी आतां ताणें सांगलें आपल्याक कामावयलो काडलो म्हणून. कामावयलो काडलो जाल्यार तो बशीन अजुनूय आसा थंयसर. ही एक फटींगपणां जालेली आहा. दुसरी गजाल आमी आतां डॉक्टरा कडेन येता. जेन्ना चेडूं ना जालें म्हणटा, जेन्ना पोस्टमॉर्टमाक लागून हांगा बांबोळे हॉस्पिटलान जेन्ना व्हेलें तेका जाल्यार डॉक्टरान मेन्शन करूंक ना बॉडी हांगा केन्ना हाडली ती. बॉडी म्हणजे ते मेला, सिद्धी मेला हांगा बॉडी हाडच्या 24 वरां पयलीं खंय केन्ना बॉडी व्हेली डॉक्टरान तें कित्याक मेन्शन करूंक ना. बॉडी थंय केन्ना पावली ते डॉक्टरान कित्याक मेन्शन करूंक ना. दुसरी गजाल हांव तुमकां एक सांगता. सिद्धी हे भुरगें अशें आसा मोटरसायकल चलोवपी, कार चलोवपी, बापायन तेका आज पर्यंत मागलेले कितेंच वस्तू दिवंक ना अशें जावंक ना. सगळ्या फॅमिलीक लाडके भुरगे आसले. हो बापूय आपूच जालो कारण एकूच की वाडलेले भुरगे मेले आनी तो कासावीस जालो आनी ते भुरगे व्हेले तेणें आनी तेणें जळयले. खरें म्हणून जाल्यार ही बॉडी जर त्या वेळार थंय दवरलेली जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें. तें जालें. दुसरी गजाल जर तुमी पळयल्या बॉडी फूल नेकेड आसा, फक्त अंडरवेट आसा तेजी. ती जी आसा खंयची एक चेडू तो म्हणटा डॉक्टरान सांगला की तेका हांगा हाडच्या पयलीं 24 वरां पयलीं ते मेले. हेचो अर्थ ते आदले दिसा 12 मेले. आदले दिसा जर ते 12 मेले जाल्यार ते भर दिवसा ते आपले कपडे काडून उडी मारता तेका कोणूच पळयना. हे एक पिशापणां. हांगा आमकां अशें दिसता जो एक्यूज आहा तेणें ऑलरेडी डॉक्टरा कडेन हात मेळयल्ले आसा अशें आमकां दिसता. आनी डॉक्टरान पयशे घेवन हे सगळो अहवाल भायर उडयला. 4 जाण तुमकां जेन्ना कळ्ळें आंकवार चेडू ते तुमी बॉडी तेका हें करपाक तुमी कमिटी हें केली, फॉर्म केली आनी तुमी 4 जाणां तपासून गेले. तुमकां एकट्याकूय अक्कल येयली ना की बाबा तेजी कांय सिस्टम तेजी तुमी काडले न्ही. आंकवार फुडें तेका रेप जाला काय, तेका कितें ड्रग्स दिला काय, तेका कितें इंजेक्शन मारला काय, हे कशा रितीन ते व्हेले तेच्या तुमी सांगता पोटान काय मेळूं ना, तेच्या लंग्सान काय उदक मेळूं ना जाल्यार कितें म्हणटा. आज तुमी दाखयता आमकां पोस्टमॉर्टमाचेर आज तेंच्यांनी दाखयला की तेका 3 हांगासर हातीक डॉट्स आहा, 2 हांगा एक चेपून धरलेले. हांगा इल्लीशी रेंव मेळ्ळा तेका. म्हणजे अशें म्हणणें आसा एका डॉक्टराचें की तेका भर उदकान व्हरून मारूंक ना, तेका म्हणजे उदका भायरूच मारला. ही स्कायलटा केस 102% ही स्कायलटाची केस. स्कायलटाची केस परत पोस्टमॉर्टम हेका लागून जाले की तेजी आवय केरला आसलेली म्हणून. आनी हांगा हेच्या बापायन रोखडे भुरग्याक व्हेले.
हेतून म्हाका पॉलिटिक्साचो व्हडलो हात आसा कसो दिसता. जेन्ना हेजो आमदार हो कार्यकर्तो आपलो जर म्हणटा ते तेणे ताका मार्गदर्शन करूंक जाय आसलें. तुझे वाडलेले भुरगे हे अशे अचानक मेले कशे आनी कपडे काडून गेले कशे. तू बॉडी घेऊ नाका, सारखी चौकशी करूया आणि मागीरच पळोवया. तो तानावडे आणि तो टिकलो तेंच्यांनी दोगांनी वाट लावन दवरली. तेंचो बी कितें हात आसा काय एकुजाक लिपोवपाचो? सरकार हेतून ते लिपोवपाचो प्रयत्न करता काय अशें दिसता. खुबश्यो गजाली अश्यो आसतात ज्यो गजाली इनोसेंट लोक हे तांकां खबर आसना. तांकां आमच्या सारक्या लोकांनी मार्गदर्शन करूंक जाय आसलें. आमी ऑलरेडी पयली स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमी सांगलेले आसा हो मर्डर जावंक शकता, जातलो. स्कायलायटाच्या केशी प्रमाणे हो जाला आणि हेजे व्यवस्थित चौकशी करूंक जाय. एका 21 दिसा उपरांत पोस्टमॉर्टम आनी पंचनामा कॉपी मेळ्ळ्या. कलंगूट बिचार 2 वरां पयलीं हे आसलेले आनी त्या डॉक्टरान आमकां अशें सांगलां पयलीं तेजी बॉडी अशी आसली आनी ताका लागून तेजी फाट काळी जाली म्हणजे दाबून उरल्या पण आनी मागीर बॉडी तेजी अशी केली. ही बॉडी कोणी कितें केली? ही बॉडी अशी कोणे कितें केली? ही बॉडी अशी कोणी कितें केली? 2 वरां बॉडी थंयसर आसलेली. कितें केलें? कपड्याचो आज पर्यंत सोद लागलो ना. डॉक्टरां म्हणण्या प्रमाणे 24 बॉडी हांगा हेतून हाडली. केन्ना हाडली ते डॉक्टरान बरयलें ना. तो तेजो कॉलम आसा तो ताणें ब्लँक दवरला. बॉडी समज आमच्या हेज्या प्रमाणे समज 12 जर हाडली जाय आदले दिसा सकाळच्या 12 ताणें जीव दिवपाक जाय आनी तो जर जीव दिला जाय भर दिवसा कोण कपडे काढून जीव दिना. तुम्ही बारीक दुसरी गोष्ट पळया, चेडवाचे केस बरे बांधलेले आसा. केस बांधलेले आसा. म्हाका सांग मरच्या पयलीं ते सगळे केस बीस बांधून मेले, कपडे बिडे काढून मेले हे कितें? केसात क्लिप थंयच्या थंय आसा. होय आमचो दुबाव आसा. दोळे खाऱ्यापणान आमी डॉक्टरां कडेन चौकशी केल्या. खाऱ्यापणान दोळे उदकांत पडल्या बरो दोळे पालवता. एका खाऱ्यापणान दोळे हेजे पालोवंक ना. हेजे दोळे उक्ते, केस हेजे ओपन, हांगा वयले कपडे हेजे ना. ते काय मेंटल न्हू. म्हाका तो भुरगो जो म्हापशा बस स्टँडार आपणेन ताका पळयले म्हणून लोकांक पळय मिसगायड केले तेजे वरसून म्हाका दुबाव त्या भुरग्याचो सुद्दां मारता. आज ह्या लोकांनी जितल्या लोकांचे नंबर दिल्या कोण ताका वळखीचो आसा, कोण चेडू आहा चेडो तांकांच थंय आपयले जाता. हे रॉंग. तुम्ही सदांच लक्षात दवरा. डॉक्टर जे आसा न्ही, एखादी मनशाची झगडी जर जाली जायत न्हू जाल्यार डॉक्टरान मेडिकलाक जेन्ना पुलीस धाडटा, डॉक्टर जर सिंपल इंजुरी म्हणून जर दिली जाय जाल्यार पुलीस त्याच हेज्या प्रमाणे कारवाई करता. आनी हांगा तेच जाला. डॉक्टरान आपली बाजू अशी करून दवरली की पुलिसांक तेजेर खंयच्याच वाटेन काम करपाक ताणें दिलें ना. खरें म्हणून जाल्यार डॉक्टरान तेज्या पोटांतलें कितेंच काडून दवरूंक ना. पोटान तेज्या अन्न जेन्ना मेळोंक ना, डॉक्टरान ताका आनी कितें दिवन ते बेहोश केला काय, ताका आनी कितें दिल्लें काय, हे सगळी काडपाची चड गरज आसली. आंकवार भुरगे ते ताका रेप जाला काय हेय पळोवपाची गरज आसलेली. ते 4 जाण डॉक्टर थंयसर कितें करताले? धाडा तांकां घरा कडेन. ह्या रितीन चौकशी करे म्हटल्यार जावपाक जाय. खुबशे वायट ह्या फॅमिलीक लागून जाल्ले आसा. आनी अशी गजाल जेन्ना पुलिसांक डॉक्टरांनीच जेन्ना मिसगायड केले, म्हाका अशें दिसून येता त्या डॉक्टरांनी पयशे खाल्ले आनी खंयच्या खंय केस भायले भायर काबार केली कशी दिसता. आनी पुलिसांक सुद्दां मिसगायड करून दवरले. आनी तो टिकलो एक चेडवाची लग्न पत्रिका घेवन येयल्ल्या भशेन तेजी डेड बॉडीची सर्टिफिकेट तो घेवन येता. लस दिसना का म्हणटा. एखाद्या भुरग्याक मेला जाल्यार तो तेजी डेथ सर्टिफिकेट घेवन तो वयता तेज्या घरा कडेन. तो तुजो कार्यकर्तो. तुवें खरें म्हणलें जाल्यार ताका सांगूंक जाय आसलें बॉडी घातले नाका, आमी पळयता कितें जाता तें. घरातले भुरगे ना जाता, बशीन हाडून सोडलेले भुरगे खंय देवले, कितें केले, मोलान पावले ना पावले, कशे पावले आनी कोणाचे सांगणार ते गाडयेनसून देवले. हेजो अभ्यास खरो म्हणल्यार जावपाक जाय. आमी आतां DYSPक आनी SPकूय मेळटली तेंच्या फॅमिलीक घेवन आनी आमचें कितें जें मान्य आसा तें आमी तेंच्या फुड्यानूय मांडटले. ऑलरेडी आमी सांगलां पयलीं पासून की तें मर्डरच म्हणून. आनी काल ऑलरेडी ताणें लेटरूय दिला की ताका जे वायट दिसला खंय खंय ते सगळें मेन्शन करून थंयसर दिल्ले आसा कलंगूट पुलीस स्टेशनार. आमकां जाय हेजेर अशा रितीन इन्क्वायरी जाय. सगळ्यात पयलीं म्हाका ते 4 डॉक्टरांक घरा धाडा आनी 201 ह्या प्रमाणे तेंचेर भितर उडोवन तेंचेर इन्क्वायरी करा. मिसगायड करपी हे डॉक्टर, सिंपल इंजरी म्हणपी हे डॉक्टर. आज त्या भुरग्याक पोटान हे कशे येयले, 3-4 ड्रग्स कशे येयले. फाल्यां तुमी आनीक कितें जातलें म्हणटले.
अरे ते फक्त चड्डे मेळले, तेका रेप जाला का ना हे तुम्ही पळयले ना कशे? तुमच्या घरात कोण भुरगी मला ना अशा रीतीने तुम्ही त्या भुरग्याचा अपमान केल्या भशेन काय नको कशे व्हरून उडयले, कित्याक ते रस्त्यावयले भुरगे अशेंच मेळे तुमकां. ते लावारीस असलेले, त्याचा कोण नसलेलो, आदल्या दिसापासून ते मिसिंग असलेले. मिसिंग असताना सुद्धा तुमका डॉक्टरांक अक्कल ना मेले नो, फार पडला तुमचे. आमकां हांव जाल्यार सरकाराक सांगता, प्रमोद सावंताक, तेचेकडे गृह खातें आसा ना जाल्यार तूं तें गृह खातें सोडून दी. तूं हिम्मत कर आनी ते 4 डॉक्टरांक घरात हाड, तेंचेर इन्क्वायरी बसय कित्याक तेंच्यांनी अशें केलें का म्हणून. आणि बॉडी व्हरपाक लागून पुलिसांनी इतले फोर्स कित्याक करपाक जाय आसलो तांकां, कितें अशें लागून गेल्ले. अरे ते मिसिंग असलेले सगळ्यात पयलीं एक तकलेन येता. एक वाडलेले भुरगे जर अशे घरांतसून ना जाले न्हू जाल्यार एक येता, कोण तरी बॉयफ्रेंड वांगडा गेले आसतले. ओके, 80% तशें आसता, पण 20% तशें आसना. बापूय छाती टोकून सांगता, हांवें ताका बशीर बसयला. तो आतां इतलो हें जाला, कन्फ्यूज जाला की ताका खंयची बस ती सांगपाक कळना. तुमचें काम कितें? सगळ्या बसवाल्यांक हाडून तांकां 41 करून बसोन तेंची चवकशी करपाक नाका? बाबा ताका कोणी गाडयेनसून देंवले, खंय देंवले, कितें हें केलें, हें जावपाक जाय न्हू. तुम्ही त्या डॉक्टराच्या अहवाला प्रमाणे 10 दिसा उपरांत SP सांगता, अरे उन्होंने कुछ नहीं रखा. अरे मग कोणाची जबाबदारी? मग त्या डॉक्टरांक घरात हाडपाचे न्हू. तुम्ही चोख जाण जर कमिटी करून जर त्या भुरग्याचे पोस्टमॉर्टम करता, कितें करूंक सोदले तुम्ही? फक्त एकूच की त्या कांगा इल्ली रेंव मेळ्ळी आनी तेणे उदकान बुडोवन ते मेले म्हणून आनी कपडे काडून मेले म्हणून हे सांगपाक तुमकां दोतोर? बाकीचे तुमकां कितें इन्क्वायरी करपाक जाय ते तुमकां कळना? तेका ड्रग्स मेळ्ळा काय, तेका कितें आनी कितें दिला काय, बेहोशीचे वखद, तेका रेप जाला काय, हे सगळें कोण करतलो? आमी करतले? मागीर तुम्ही दोतोर कित्याक? आज जर ही बॉडी जर घेवंक नासली न्हू बापायन, खरें तेका खरें म्हणजे जाल्यार तेच्या आमदारान तेका फसयलो. आमदारान फसयलो आनी आमदार म्हाका दिसता की तो एक्यूज आसा तेका लिपोवन दवरपाक लागून एका मिसगायड केला ताणें. आमचो आरोप आसा हेंचेर की आज एक वाडलेले भुरगे अशें ना जावप आनी आज गोंयभर सगळ्या कडेन नाका जाल्लेच चल्लेले आसा. क्रायमूच सारको ना. क्रायमाचे जे कितें हातीन दवरूंक जाय तेच आमकां खातें आसा ते बरोबर मनशा कडेन ना अशें दिसता. आमी सुरक्षीत ना. खबर ना खंयसून येवन कोण गन मारतलो, खंयसून येवन कोण फातर मारतलो, खंय व्हरून म्हाका कोण रेप करतलो हें सुद्दां म्हाका खबर ना. असलें ह्या गोंयान घडटा. आमी गोंयान सुरक्षीत ना आनी हेका कारण हें सरकार आसा. उलयतली तुम्ही तुमकां जर जाय कोणाक तेच्या बापाय कडेन कितें विचारपाक, आतां तुमकां प्रत्यक्षान तो येयल्लो आसा, तुमी विचारा. हे ते भुरगे, हे तेजे मावशेचे चेडूं, तेज्या बद्दल उलयले गेले की हे 1 वर्स पर्यंत हेच्या घरान आसले म्हणून. नो, ते सांगतले तुमकां. सांगू तुमी विचार. ते आमगेर फक्त 17 दीस रावले. ते 2 दीस पयलीं येयले आनी तेच्या उपरांत तेची भयण सिमरन येयली आनी 17 दीस रावला. तेची आमगेर तेंची झगडी बीन कांय जावंक नासली. बऱ्या भशेन गेल्या. तेची डॅडी व्हरोंक येयल्लो. 2 जाणां गेल्यात आनी कांय ना. मोबायला बद्दल तुका कितें खबर आसा? मोबायल म्हणजे म्हाका तेका कितें खबर ना. मोबायल ते यूज करताले? चड यूज करिनासले मोबायल. फोनार बीन आमगेर आसतना अशें चेड्या वांगडा बी उलयनासले ते. म्हाका कांय खबर नासलें. कितें डिस्टर्ब आसली ती? डिस्टर्ब बीन थंय कांय ना. ते बरें आसले. पयलीं तरी कोरोना खातीर मातशें हें आसलें. आतां ते बरें आसलें. आतां तेका कांय प्रॉब्लम नासलो आनी तिगेर उलय बी नासले. पयलीं कोरोनाचे उलय. आतां कोरोनाचे बी कांय उलयनासले. ते आतां ओके आसले. तुम्ही म्हणले की ग्लेनान सर्टिफिकेट दिले म्हणून. हां, ग्लेनान सर्टिफिकेट दिले म्हणजे सर्टिफिकेट फाटल्या टायमार तो घराकडे बॉडी त्याची घेऊन गेला. तुझे चेडू पळय बुडोन मेला म्हणून आपण हाडला म्हणून त्यांना थंयसर पायलांनी ताका नाका जाल्ले उलयले तू कितें रे घेवन येयला का म्हणून. तसं न्हू, डेथ सर्टिफिकेट कोणूय मेलो जाल्यार 1 म्हयन्यान दिता न्हू ते. त्या दिसूच रेडी जाली तेची. खबर ना ताका कितें तरी पेपर हाडून दिले पळय ताका. सुसाईड केला म्हणून. हां, सुसाईड केले म्हणून ताका पेपर हाडून दिले. NOC. तुझे चेडवान सुसाईड केले आणि ही सर्टिफिकेट त्याची म्हणून घेऊन येयला. डेथ सर्टिफिकेट ना. तुम्ही विचारा ताका. बापायन ताका बशीन चडयला. आणि तुम्ही म्हणले की पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान अशें कांय ना की बाबा लंग्सा उदक भरलें तशें येयलें की काय? पॉटम पळय डॉक्टरांची सगळ्यान पयलीं हांव सांगता तुमकां चूक जाल्ली आसा. मिसगायड डॉक्टरांनी केल्ली आसा. जेन्ना तुम्ही चोख जाणां डॉक्टर म्हणजे
पोस्टमॉर्टम करता तुम्ही प्रत्येकाने वेगवेगळी चौकशी करून त्याची हे करपाक जाय आसले. पोटान जर तेजे 12 वरां पयलीं 24 तेजे पोस्टमॉर्टमाचेर बरयला 24 वरां पयलीं ते मेला म्हणून. डॉक्टरान ते मेन्शन कित्याक करूंक ना? त्याची बॉडी अमक्या टायमार हाडली, समज दिसाची 12 हाडली जाल्यार आदले दिसा ते 12 मेल्ले. हे स्पश्ट कित्याक करूंक ना? बॉडी पोस्टमॉर्टम हाडल्या त्याच्या पयलीं ते 24 वरां पयलीं मेला म्हटला जाल्यार त्याच्या बॉडीन कितें 24 वरां मेळ्ळे. अन्न जर त्याच्या पोटान कांय नासलेले बाकीचे कितें घेवपाक जाय म्हणून कळेना डॉक्टराक. फातर रे ते. केला 100%. कोणीतरी आता काय गोष्टीतून द्यावं लागलं, कोणीतरी त्याचा वाढ कोण तिथले कोण त्याच्या मार्गार असलो कोणाक खबर आसा अशी. काल तुम्ही कंप्लेंट केली त्याची मर्डर झालं म्हणून. काल ह्याच्यापैकी त्यांच्यानी आमचो दुबाव सगळो घातला. ह्याच्या पहिले तुमचा दिसून ना की त्याची मर्डर झालं म्हणून. आपण भानगड केली जाणार त्यांच्यानी आता त्याचे बॉडी एक घायचे असले त्यांनी आमकां जे हे बॉडी दिता आसतना जावन त्या पुलिसांनी जावन त्यांच्यानी CSIनी त्यांनी सांगला कांयच ना म्हणून सांगला स्ट्रेट कांयच ना म्हणून. हांव कितें म्हणटा आमकां ती कांय आयडिया ना न्हू ते हे मागपाची. त्यांच्यानी ते दिल्ली जाल्यार हांव 4 दिसांनी ती कंप्लेन करतलो. त्यांच्यानी 20 दिसांनी दिला. आतां हांवें जेन्ना साहेबाक फोन केलो आमकां ती पोस्टमॉर्टमाची हे कॉपी जाय म्हणून त्यांच्यानी ती आमकां 20-22 दिसांनी हाडून दिल्या. नाजाल्यार आमकां इतके दीस तेंच्यांनी दिवंक ना. इतके दीस तेंच्यांनी लिपोवन दवरल्या कित्याक ताका घाये जाल्ले म्हणून आमकां कांय खबर ना. आमकां जेन्ना ती पोस्टमॉर्टमाची हे कॉपी पळयले पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताका घाये पडल्या म्हणून ती मर्डर जाला म्हाज्या हेका दिसलें. माझ्या कडेन उलोवनूय दाखय. हेचेर हातीचेर आनी पांयांचेर रागात किडनी आयल्ले सगळे म्हणून हे जालें. कोणा कडून एडवायस घेतलो आनी ते डॉक्टर हे करून मागीर ताका ते कंप्लेन केल्या की मर्डर हय ती डिप्रेशनान आसली कितें? हां डिप्रेशनान बी आसलें ते एप्रिलान हे जालें. पूण आतां कितले एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट 5 म्हयने ते दीस सुद्दां हें ना न्हू. आतां बरें आहा सगळें ओके जाल्लेच म्हणून कामाक घाला. तितून नाजाल्यार आमी कामाक ताका धाडचे ना ते बी कोरोनाक लागून डिप्रेशनान वचना. ना 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 तशें न्हू सारकें ओके आसलें तशें कांय ना. एकाच दिसाक दूर येयला कळ्ळें मागीर दूर ना ताका. पूण ते रेग्युलर कामार वयताले घरान बी तसो कांय प्रॉब्लेम ना. कांय ना कांय ना. कांयच ना. तुमची डिमांड कितें? आमचो डिमांड म्हणजे कितें जेन्ना हांवें ताका बशीन बसयला ते आतां मोल्डी गांवा कडेन पावला तो CC कॅमेरा ओपन करपाचो आनी आमकां बागा टू कालंगूट प्रायवेट आसो नाल्यार गव्हर्मेंट आसो सगळे कॅमेरा ओपन करून आमकां दाखोवचे तितून कितें मेळटा जाल्यार. आनी अशें एक म्हाजें चेडूं अशें न्हू कोणूय इतकें हें जालें हांकां कांयच मेळना. हेंच्यांनी अशें दोंगरा वयले सुद्दां बॉडयो सोदून हाडून एक कॅमेरो ते आतां जाल्या हे 10 वर्सां. हेच्या पयलीं कांयच पुलिसांनी इन्क्वायरी जावन कोणाचेंच कांय करूंक नाका अशें म्हणटा हांव. आतां हें तांकां आतां कित्याक मेळना योग जागो दवरो कित्याक मेळना. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा म्हापसा RTO जो आहा म्हापसा बस स्टँडाचेर तेचे CC कॅमेरो कित्याक ना हांव तेचे RTOचेरूच ब्लेम करूंक सोदता. तेजेर कित्याक लक्ष तेणी दिवंक ना. तो क्लिनरान फोन केल्लो ते चेडवान बापायक केलो. मागीर ते चेडवान फोन घेतलो. कोण उलयता तर आपूण अमको उलयता मयड्याचो भुरगो आपूण. रिकॉर्डिंग आहा आमचें. रिकॉर्डिंग आसा आमचें. जाल्यार कितें जालें ना सिद्धीक आपणें थंय पळयल्लें कितें कपडे घातलेले जाल्यार काळी पॅन्ट घातलेली टी-शर्ट कसले घातलेले. तो ताका सांगूंक सोदूंक ना. ताका सांगूंक जालें ना. तूं सांग रे. त्या भुरग्यान तुका फोन केलो. तेजें तरी रिलेशन आसा तो वळखता ताका. बाय सांग नाही ना ताका पूण एक क्लेम आतां कितें तूं सांग रे. तेजो म्हाजे कडेन फोन तेणी दिल्लो. तो म्हणालो आपूण ताका इस्कॉलानसून वळखता म्हणालो आपूण मयड्यात रावता म्हणालो. ते 11 सुमार 11:30 सुमार बस स्टँडाचेर उबे आसले मास्क काडले तेन्ना आपूण ताका वळखलें म्हणालो.
आनी तितल्यान म्हणून हांवें म्हटलें तूं ताका खबर खातार तर अशें सांगलें मागीर म्हणूंक लागलो 10 मिनटांनी आपली बस सुटली म्हणून मागीर सकाळी आपूण म्हणूंक लागलो ताका मिसींग जाला तें पळयलां आनी तेन्ना आपूण त्या खातीर म्हणून तुमकां फोन केलो म्हणून ते विचारपाक कित्याक आदल्या दिसा ताका आपूण पळयल्लें म्हणून म्हणलें तितल्यान म्हणून आपली ती बस सुटली म्हणून लागलो पूण उबें आहा ते आपली शुगर ताका पळयला म्हणून आतां खरें खोटें तें देव जाणा म्हाका अशें दिसान येता की ताका 2 दीस पुलिसांनी हाडून ताका भितर दवरचो आनी सारकेंच ताका विचारचें कित्याक तो खरो मनीस सांगता तो एकूच आहा ह्यो प्रूफ आनी कोणूच प्रूफ ना हाडला ताका आनी बेश्टो सोडला ताका भितर दवरचो मारचो आनी तेजें सारकें विचारचें ताका सोडपाचो तुमकां न्हू डावट येता दावड येता ना, ताका लागून न्ही. खरेंच बस तुमी कित्याक विचारता? स्टँडाचेर सीसी कॅमेरो ना म्हणून तो खरो सांगता काय कितें तुमकां तेजे सांगता सस्पेक्ट आसा तो तुमकां कित्याक फोन करता समज तुमकां तेजी काळजी काय नाशिल्ली समज तुका अशें कित्याक दिसता एखादर केस मिसगायड करपाक लागून तेणें तशें कळला जाय म्हणजे ते गेला खंय म्हाका एक सांगा बस स्टँडार तेका एकट्याकूच दिसलें मिसींग आदले दिसा जालें म्हणून फुल्ल गोंयान थळथळ वाचलो सगळ्यांच्या मोबायलाचेर त्या सिद्धीचो फोटो येयलो आनी तेका एकट्याकूच थंय दिसलें तेका एकट्याकूच तुमकां कळना तो कितें म्हणटा की तेजे वळखीचो म्हणून कोण तरी तो तेजो क्लासमेट सिनियर तो सो समज ताका दिसता की ना मिसगायड करपा ताका कळपाना आयलें की आपूण फोंडा करतलो म्हणून खंय ना खंय आपल्याक पुलीस सस्पेक्ट करतले म्हणटा अशें ना, तुमकां ते- कित्याक करता आशिल्लो ते पळय आमी कितें त्याच खातीर म्हाका तो जावो खरें का खोटें दोन पण फुटींगूय उलोवंक दोन शकता. वाजयली काय ना कळटलें बाबा खरेंच म्हणून ते केस misguide ते परत रिटर्न चेडू येयला म्हणून म्हाका कळटलें मग तेजो हितून तेजो कितें फायदो ते आनी समज तो खरें उलयता जाल्यार बेश्टो तेजे मारप तेजे अशें आसा न्ही तर खरें तें कळंक जाय म्हणजे तेजे आनी हे केसीन तेजे कितें त्याच्या हितून दिसपाचो असो प्रश्न काय ना कित्याक तेजे सीसी कॅमेरा ना न्हू दुसरी गजाल पण तो आनी गरजेशिवाय आपूण बेश्टो कोणान पळोवंक वयचो ना न्हू तो तुका कनेक्शन आसा हेल्प तेजें आनी तो तुमकां हेल्प करपा ट्राय करता न्ही अशें जाता न्ही तें आनी तेणे कितें सांगलें न्ही आपल्याक दुसऱ्या दिसा कामावयलो काडलो हांकां मेसेज दिता म्हणून ताका कामावयलो कोणें काडलो कित्याक काडलो हो एक प्रश्न आसा दुसरी गजाल आसा तेजे कडेन मोबायल नासलेलो सिद्धी कडेन ते कोणाच्या इशाऱ्यार बस स्टँडार पावले कोणें ताका थंय बस स्टँडार आपयलो कशें आपयले हेजी चवकशी जावपाक जाय न्ही फॅमिलीचें म्हणणें आसा की तेजे कडेन मोबायल नासलेलोच म्हणून तो म्हणटा ते पोस्टमॉर्टम बरोबर रिपोर्टात ते त्याचे गावे जाल्ले ते दाखयल्ले आसा बरयल्ले आसा हय दाखयल्या तेजेर आनी एक वयता की ते वर्जिन आशिल्ले 3 दाखयल्या ते खरें आशिल्लें उजव्या हातीक एक आनी 2 पांयांक दाखयल्या हे जे 2 पांयांक दाखयले हे पयलीं कित्याक येयले ना ते जाय हे पयलीं कित्याक येयले ना रिपोर्टान ते वर्जिन म्हणून अशें येयल्लें कांयच त्यांच्यानी चेकिंग करूंक ना न्हू वर्जीन ना पर्जीन कांयच करूंक ना कित्याक करूंक ना हांव तें म्हणटा एखादी चेडवाची बॉडी नेकेड तुमकां मेळटा अशें तुम्ही रिपोर्टान काय ना म्हणटा तुमी अशें रिपोर्टान अशें कांयच ना कांयच दिवना फक्त जीव गेला हांगा इल्लीशी रेंव मेळ्ळा आनी ते मेळ्ळा रे आनी भर दिवसा जर डॉक्टर म्हणटा हांगा हाडच्या पयलीं तेजी 24 वरां पयलीं मरण जाला बॉडी केन्ना हाडले ते डॉक्टरान मेन्शन करूंक ना जर 24 वरां पयलीं जर ते मेला जाय जाल्यार भर दिवसा कपडे काडून उदकान वतले आनी पॅन्ट तुमकां खबर आसा चेडवां आजकाल कितली टायट घालता ती घालपाक 2 वरां देंवोवपाक 2 वरां असली पॅन्ट विदीन 24 वरां भितर बॉडी मेळटा जाय जाल्यार ती फातराक लागूंक ना खंयच्या काट्याक लागूंक ना आनी कपडे सहज गेले वाव कितली बरी गजाल तर भाई म्हाका एक सांग तुमी स्टेटमेंट जेन्ना फर्स्ट टायम स्टेटमेंट हे केला तेन्ना तुमी सांगला की शी वॉज डिप्रेस आसली ती अशें स्टेटमेंट कितें दिला तुवें मी पहिली स्टेटमेंट दिला ते डिप्रेस ना कारण लास्ट फर्स्ट स्टेटमेंट बरोबर आहा. म्हणजे चेडू ना जाल्यार म्हणून तितून हांवें कितें उलयलां कितें केलां तें म्हाका म्हाज्या हातान पण तुमी दिला न्ही तशें ना म्हणजे तेणी म्हाका पुलीस विभाग हांवें सांगलेलें अशें मातशें म्हणजे कितें तेचो कोणूच ना म्हणून म्हाका खबर आसलें म्हाज्या भुरग्याचो म्हणून तेन्ना मातशें म्हाज्या चेडवाक हें कर आयज खरें तुका सांगता म्हाजें चेडूं आयज तेणी तर एक्शन घेतलें म्हाजें चेडूं शुवर आयज मेळटलें तेच्या खातीर ना ते विचारना तुवें सांगला की ती डिप्रेशनान आसली आनी ती सुसायड करपाची अशी कितें स्टेटमेंट दिला तुवें ना हांवें तशें कांय दिलें तो अशें स्टेटमेंट ना की तुवें अशें स्टेटमेंट दिला तर ना She was in depression. सुसायड करता तेका कामाक कोण धाडटलो म्हाका सांग पळोवया हांव घरान एखादी करता. चेडू आपूण मरतले म्हाजी बॉडी तुका सांजची मेळटले म्हणटा जाल्यार ओ बापूय ताका घरा कडसून भायर काडटलो आसलो जो बापूय इतलो अपुरबाय करतालो त्या भुरग्याची ओ बापूय ताका भायर काडटलो आसलो ही फटींग गजाल सगळी आतां भाई आतां कितें तुका CBI इन्क्वायरी जाय आतां कितें जाय तुका
आमकां आतां सीबीआय इन्क्वायरी म्हणजे कितें चेडवाक जेन्ना बसयला बशीन पळय ते म्हापसा कशें येयले आनी म्हापसासून ते कळंगूट कशें गेले आनी आख्खी रात खंय रावले कळ्ळें तुका हिशो आख्खी रात खंय रावले आनी मिसींग जाले हांवें कंप्लेंट केला बर्थ सर्टिफिकेट दिली सगळी दिली दुसरी गोश्ट कितें हेंच्यांनी आमकां 10 सुमार सांगला ती बॉडी आहा म्हाज्या फ्रेंडान सांगला म्हाकाय सांगना तूं म्हणल्यार तेंच्यांनी ती बॉडी बेकायदेशीर कशी येयली हे प्रायवेट एम्बुलन्सीन कशी येयली ती गव्हर्मेंटाची एम्बुलन्स ताका कित्याक ना आं दुसरे फोटो तो हेचो काडून सगळ्याक तेंच्यांनी व्हायरस केला दुसरी गोश्ट कितें आहा ताका ते घाये जाल्ले म्हणून आमकां ते पयली बॉडी दिता आसतना कित्याक सांगना ते तेंच्यांनी फटिंगिरी कित्याक केल्या ते हेंच्यांनी डॉक्टरांनी हे व्हडले हांव तेंचेर ब्लेम करता तशें करून म्हणून PSIन सुद्दां कांयच केला कांयच ना म्हणून सांगलें तेच्या बॉडयेक म्हणून इतके दीस लेट कित्याक ती पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी लेट कित्याक लायली आमकां डायरेक्ट कळंगूट पुलिसेक दिला आनी आमकां बॉडी दिता आसतना सगळें कवर जाता तेन्ना कित्याक दिवंक ना तेंच्यांनी बॉडी दिली म्हणजे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टूच दिवंक जाय तेंच्यांनी कित्याक दवरला आपले कडेन पात्र आनी एक म्हाका सांग पळय तुवें चेडूं सिद्धी करून हांगा ग्रीन पार्का कडेन पावयल्ली न्हू तेका बशीन बसयली तूं बस स्टँडार कित्याक बसूंक ना तेका म्हापशें तें पयस जाता ते सदांच कितें म्हणटाले ती बस स्टँडाचेर पावयले का एक 10-15 मिनटां थंय टायम पिड्यार जाता थंयसून बसले का चूक करून वयता म्हणून ती म्हाका आमी आतां आदी 3 म्हयने ताका थंय बसयला हेणी ह्या चेडवाक पोस्टमॉर्टम करतना तुमकां फुडें घेनात पोस्टमॉर्टम करताना घेयना खरें म्हणजे जाल्यार तेंच्यांनी एक्सिडेंट पसून जालो जाल्यार ते व्हरता व्हरता हांव बापायक व्हरोंक जाय आसलें तुका कितें दुबाव दुसऱ्या कोणाक व्हरता ते पयलीं पळय डॉक्टरांचो आमकां आमी 100% डॉक्टरांचेर ब्लेम करता कारण एकूच की तुमी कमिटी केली 4 जाण डॉक्टरांनी तुमी तपास केलो म्हणटा एक सिनियर आनी 3 पूण जुनियर हांव कितें म्हणटा ताका जे घाये आसले पळय त्या आमी ताची बॉडी पळोवंक ना तुमी धाडल्यात न्हू ती बॉडी कितें रे आनी आमकां बॉडी दिवन तुमी मागीर ते कशें घातल्यात पोस्टमॉर्टम ताका घाये आहा म्हणून आमी तुमकां विचारला त्या बॉडयेचे कितें घाये आहा म्हणून आमी तुमकां विचारला तुमी कशें घातल्यात तुमी ते चोरून कित्याक दवरल्यात आमी काय तुमकां विचारना तुमी ती बेकायदेशीर बॉडी आयल्या ती बरोबर आहा आमी कितें ती बॉडी पळोवंक गेले हात पांय पळोवंक गेल्या आमी आमच्या टेन्शनान आमी आमच्या दुखाना तुमचो डिमांड कितें सारको डिमांड म्हणजे कोण तो कोणी कितें केला ते कोणी कर्म केला जावं कोणी मर्डर केल्या तो आमकां ताचो शोध लागचो जावं आमकां ते न्याय दिवचो आनी कोणाक दुबाव कोणाचेर आहा तुमचे आमकां दुबाव कोणाचेरूच ना हे सगळे पुलिसांनी आमकां कोणी तरी आमी आतां कंप्लेंट केल्या त्या प्रमाणे आमकां कितें तरी आमकां न्याय दिवचो आमकां कोणाचो दुबाव ना आनी बशीनसून डायरेक्ट कितें ते हेजेर पावोंक ना न्हू आनी म्हाका ते आतां विचार पावोंक बसची ना. कलर जाणा पूण म्हाका कोण कितें आतां तो कांयच म्हाका समजना कित्याक हांवें ताका अशें बायक चड गोंच्या बशीन म्हटलें आनी हांव गेलो नंबर प्लेटूय तेची पळयली आनी बशीर ते चडले आनी ते गेले जाल्यार चलोन तरी इल्लें तरी कितें ते दिसतलें आसलें न्हू म्हाका अशें दिसता की चेडवाक कोणी ते दनपार 11:30-12 किडनॅप केला ताका उलोवंकूच ताका दिवंक ना आख्खी रातूच तेणी दवरला आपले कडेन आनी ती बॉडी हाडून उडयली ते पोस्टमॉर्टम तुमकां गावे म्हणटात तेच्या पयलीं म्हणटात तेन्ना बरें आहलें तेन्ना कितें हातीर बी गावे आहले तेन्ना ना क्लीन तेजें खूब बरें तें पळय आतां डॉक्टरांनी कितें म्हणलां की बॉडी हांगा हाडच्या पयलीं 24 वरां पयलीं ते मेळ्ळें तो भुरगो सांगता ताका 11:30 तेणें म्हापसा पुलीस स्टेशनार बस स्टँडार पळयलें दुबाव एक आसा की बस स्टँडार जर ताका हें पळयलें आनी बॉडी जर थंयसर 24 वरां पयलीं म्हणजे डॉक्टरान जें बरयलां 12 ते आदले दिसा मेळ्ळा जाल्यार ते बस स्टँडाच व्हरोंक जाय आसलें ते कलंगूट कशें पावले भर दिवसा ते चेडूं कपडे काडून कशें बाबा उडी मारतना ताका कोणेच पळयली ना ते कितें तकलेन सुटलेले ते कोरोना जाला म्हणून मातशे डिस्टर्ब जाले इतले आनी कांयच ना तेजे ना कोणा वांगडा प्रेम प्रकरण आसलेले ना तेज्या वांगडा कोणा वांगडा भानगड आसलेले मोबायल ते यूज करिनासलेले ते कोणाच्या इशाऱ्यार कदम हांगा म्हापसा बस स्टँडार पावले खंय ते देवले आनी ते बस स्टँडार कशे पावले आनी कितें अशें कित्याक तेजे कडेन ना मोबायल ना तेजे कडेन कितें जाल्यार कशे पावले हेजेर कित्याक चवकशी करिना मॉलान ते देवले आनी थंयसून ताका परत कोणें पिकअप करून व्हेले बरें म्हाजो एक डिमांड आहा की आयतार सोमार मंगळ आनी बुधवार सो बेप आसता न्हू 3 दीस स्टाफाक मोलाच्या इजारच्या त्या भुरग्यांक
की ते कशें कितें काम करी काय म्हणून काय डिप्रेशनान आसले जावं कितें आसलें किंवा बेजारसान आसले ते तुमी ते डिमांड ताका विचारचें मला स्टाफाक थंय चौकशी करता हें थंयच मोलान काम तेन्नाच्यान आतां हेणें काम बंद दवरलां ते आनी एक दोन कितें उतरां सांगूंक सोदता दिसता अशें अशें पेपरार अशें येयला कितें ते आमगेर झगडी जाल्लेली परत वरसभर रावला थोडे पेपरार येयला बट ते आमगे 17 दीस रावले आनी 17व्या दिसा घरा गेल्ले डॅडीन येवन मेळला आनी झगडी जाल्ली होनामारीची झगडी जाल्ली म्हणटा ते लोकांक कळचें ना तेची भयण आसली आमच्या वांगडा ताका खबर नासता ती झगडी जाल्ली कितें ना ती बेश्टीच नकळची नांव विचार करता पेपरार अशें कुणी सांगलां म्हणून घातल्या अशें सांगता कितें आमी सांगलां म्हणटा पुलिसांक हांवें विचारलें ते म्हणटा आपूण सांगूंक ना जाल्यार कोणाची हे स्टेटमेंट माझं स्टेटमेंट सगळं पुलिसां कडेन आहा आत्ताच त्यांनी म्हणलें की 3 म्हणटा ड्रॉप करता तूं ड्रॉप करता काय ते ड्रॉप करता ते ड्रॉप करताले हांव घरा बसून येतालें तेंचें सेपरेट घर ते फक्त रावल्ले आमगे पण 17व्या दिसा ते घरा गेला म्हाज्या त्याच्या वांगडा हे आसली तेची भयणू आसली इफ झगडी बी जाली जाल्यार ते सांगतले आसले न्हू झगडी जाली अनामारीची झगडी म्हणजे व्हडली झगडी सगळ्यांक कळोंक जाय आसली आतां हांकां कोणी सांगलें तें म्हाका खंय कळटलें आनी तेजो बॉयफ्रेंड बी नासलो म्हाका तरुण भारताचे ते नांव घेवं नाका तेजो बॉयफ्रेंड बी नासलो म्हाका खबर आहा ते मेरेन बॉयफ्रेंड बी नासलो ते आमगे रावले पण तशें कोणा कडेन चेड्या वांगडा बी उलयला म्हाका खबर ना तर हांवें आयकूंक ना केन्ना उलयल्लें ते फोन बी चड यूज करिनासले बेस्ट कित्याक अशें लोकांची नांवां पिड्ड्यार करूंक जाय आतां पेपर वाचतले लोकांक सगळ्यांक दिसतलें खरें काय म्हणून पूण आमकां खबर आहा न्ही खरें न्हू तुमी अशें कित्याक केल्यात तर आपणाक खबर ना जाल्यार आपूण घालपाचें न्हू दुसऱ्यांचेर घालून कित्याक हें केलें आनी हे केसीचो हे येच ना न्हू पॉयंट येच ना मावशेगेर रावले हिंगेर रावले ते मावशेगेर कोणी रावता तेतून कितें आहा तर बेश्टी कित्याक मदीं हें करून कितें केलां न्ही चोर सोडला आनी सावाक धरला हांगा बॉयफ्रेंडाक म्हणून हाडला आनी कोणाक म्हणून हाडला घरान बापायन मारले म्हणून हाडला सगळे केशीचे न्ही केस आसा एका वाटेन आनी व्हेल्या ती दुसऱ्या वाटेन आनी अशें करून सगळे मॅस करून दवरला कालटाच्या केशी वेळार सुद्दां अशेंच जाल्ले ते ड्रग्स घेताले ते दर्या जवळ चेड्या वांगडा भोंवताले हे करताले ते करताले अशें म्हणून ते नाका जाले केले आज जर ती बॉडी 1-2 दीस जर मोर्गान उरलेली न्हू जाल्यार त्या बॉडीनसून आनीक कितें कितें मेळटलें आसलें हेतून सगळ्यात पयलीं डॉक्टरांची चूक आसा आनी डॉक्टरांनी सारकें तेंचो अहवाल सगळो कितें करूंक ना तेजें कितें तें सारकी चवकशी करूंक ना ताका रेप जाला काय पळोवंक ना तेच्या आंगान बाबा बॉडीन कितेंच खाल्लेलें जेवण ना जाल्यार हे चेडूं मेलें कशें म्हणून ताका ड्रग्स दिला काय ताका बेशुद्ध वखद दिले काय मागीर ताका बुडोवन मारले काय दोळे कित्याक उगते आहा तेचे केस कित्याक बांदलेले आसा आंगा वयले कपडे खंय गेले ह्या सगळ्या बद्दल चौकशी करिनासतना भलते तिचे बॉयफ्रेंड बिफ्रेंड आसात हां तिचे मोबायल तुमचे कडेन आसा चॅक करा न्हू कितले चेड्यांक ते फोन करताले आनी कितें करताले म्हणून कित्याक करिना